Goa Forward Party, no more Congress alliance in future. No, I'm not saying that, but there is no question of playing second fiddle to anyone. लोकसभेत कितें करतले तर? लोकसभेक पळोवया आमी लोकसभेक पळय लोकसभेचो आतां MP हा तो कोण? One of the factors that contributed to the Congress defeat is his utterance against Manohar Parrikar. Congress should have expelled him on the same day. एक जो मनीस भायर पडला, जो एक्सपायर जाला, ताजेर अशे भशेन उलोवप. काँग्रेसीचे स्टेजीचेर राहुल गांधी आसतना आनी तो मनीस गोंयचो MP ताका दवरलो. म्हाका दिसता ही वॉज मर्सनरी, ताका BJPन उलोवपाक लायिल्लें की जो एक समाजाचो घटक जाका दिसतालें की पर्रीकार जें कितें बांदतालो आनी जें कितें ताजें राजकारण आशिल्लें तें BJP विसरल्या म्हणून. जे दिसा हाणें ह्यो ताका गाळी मारल्यो भायर पडिल्ल्या मनशाक ते सोमते परते गेले. कितलेच सीट पडले आसतले काँग्रेसीच्या ह्या MP खातीर आनी तो वचून सुशेगाद MP म्हणून आहा. फ्रांसीस सार्दिनाचे स्टेटमेंट 100%. ताणी तो वादी घालून फ्रांसीस सार्दिनाचेर हें आहा मरे एक व्हिडिओ आयिल्लो मरे काँग्रेसीची मारा म्हणून सांगता तो. इतलें आसून वचून तो MP आहा आनी वचून मेन काँग्रेस म्हणटा की तो आसतलो काय नासतलो. तुम्ही लोकसभेक कोणाचो? हांव फ्रांसीस सार्दिना खंयचे बाय एनी फिगमेंट ऑफ एनी इमॅजिनेशन वी कांट इवन थिंक ऑफ हिम. ताका न्ही दुसऱ्याक दिले जाल्यार दुसऱ्याक कोण तो नांव सांगून दी ताणी पयलीं. नांव आसपाक जाय न्ही तें कितें तें हे डायनोसॉर मरे राजकारणाचे. दे शूड बी एक्सटिंक्ट बाय नाव. वॉट इज दिस? खंय आहा तांचे डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणून सांगपी बुद्धी. मागीर लोकांची जेन्ना हवा जाली तेन्ना डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणलो. अशें कोता येता? लोकप्रतिनिधी म्हणून हो लोकसभेचो MP निवडून येवन आनी आमचे मतदारसंघात एकदां विजीट करूंक ना. बशिल्लीं मतां घेवन जिकिल्ले आहा आनी शापादा उडयता. दे वर अगेन्स्ट दीस टीम गोवा बिकॉज दे वर ऑल बॉट बाय द BJP. हे सगळे फितूर. 100% लोकसभेचो MP आशिल्लो तो BJPचो एजंट. ही वॉज वर्किंग अगेन्स्ट द अलायन्स. ही वॉज वर्किंग अगेन्स्ट द काँग्रेस पार्टी. ही वॉज टेलिंग द पीपल ऑन द काँग्रेस पार्टी टू लीव द पार्टी. एंड ही इज ऑन रिकॉर्ड. सार्दिनाचे 100%. असले मनीस थंय आसतना आमकां हे पॉलिटिकल पार्टीक आमी सपोर्ट करूंक शकना लोकसभेक तरी. आय एम व्हेरी क्लियर. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook and Twitter.